बॅक टू हॅलो दोतर आमकां आसता मॅडम कॉल आयल्लो आसा तो पयलीं घेवया. हॅलो हॅलो, हांव तालिगांवच्यान उलयतां. म्हजें नांव किशन वेरेकर. वेरेकर बाब विचारात प्रश्न. जाल्यार म्हाजे 2 वर्साचे हें आसा, चली आसा. तेन्ना तें अजून आवयचें दूद सोडिना. खूब ट्राय केलें आमी ताका सोडपाचें. कितें कितें ना ते प्रकारचें केलें तरी तें सोडिना. आनी जेवणा खाणाचें म्हणजे तें जेवपाचें कांयच करिना. कितें कळूना म्हणजे तें सुकेट खाण सगळें खावंक सोदता, ड्राय. हेचेर कितें उपाय मेळटा? कितें खावंक सोदता म्हटलें? हॅलो, कितें खावंक सोदता म्हटलें? म्हाजे जे चली आसा न्ही ते 2 वर्सां कंप्लीट जाली तेजे आतां. हय, तें दूद सोडिना. आनी दुसरें कितें सांगलें तुमी? दुसरें म्हणजे कितें तें अशें आतां जर आमी कितें दाळ भात जावं कितें करता पळय तें कितें जाता तें घेयना. आमी खूब ट्राय केलें, दोतोराक दाखयलें. अच्छा अच्छा, ओके 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 या ओके. पळय, पयलें हांव खोशी आसा की ते आवय आपले भुरग्याक आपले दूद करेक्ट, वी मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट द मदर फर्स्ट ऑफ ऑल. वेल डन. आतां हो प्रॉब्लेम आमकां दिसता की कितें आसा, आवयचें दूद भुरगे पिता आनी मागीर सोडपाक तयार ना. आतां कितें आसा, हांव सदां आवय बापायक हें सांगता, टेक युअर टायम टू स्टॉप. पूण एक पाटी तुमी डिसिजन घेतल्या की आतां आवयचें दूद बंद करपाक जाय, बी फर्म इन दॅट डिसिजन. आतां कितें आसा, चड करून भुरगीं आवयचें दूद पितात तेन्ना आवयचें दूद दिवपाक जाय अप टू 6 months फक्त आवयचें दूद, आनी कांयच दिवपाची गरज ना. पूण तेजे उपरांत आवयचें दूद आनी आमी कितें खातात तें थोडे थोडे सुरू करूंक जाय. ओके. आतां ह्या सिच्युएशनान जेन्ना फक्त आवयचें दूद पिता आनी कांयच घेना, आमी तें आवयचें दूद बंद करूंकूच जाय. ओके. कित्याक कितें आसा, समज भुरगें बाकीचे वस्तू खायना जाल्यार आनी ताका खबर आसा रडल्यार म्हाका मेवता, बरोबर, म्हणटच आमी ते भुरग्याक रडपाक शिकयलें आतां. समज आमी अशें करता, हो बी आमी करूंक जाता की आमी फक्त आवयचें दूद फक्त रातचें दिता, या फक्त दनपारचें दिता, या फक्त सकाळी 1-2 फावटी, तें आमी करूंक जाता. पूण बाकीच्या टायमार आमी भुरग्याक वेगळे वस्तू ऑफर करता. पेज जावन या सत्व जावन या केळें जावन कितेंच. भुरगे समज रडटा जाल्यार आवयचें दूद घेवंक सोदता, एक पावटी आमी ना म्हणल्या जाल्यार नाचेरूच रावपाक जाय. बरोबर. अर्दे वरांनी आमी वयर म्हणूंक जायना. Second thing, just I would like to, म्हणजे suppose if this mother goes somewhere like for a time being, like one day, and once this child is hungry, perhaps I don't know if they have tried it. ते ट्राय करूंक जाता, पूण कितें आसा, फायनली आवय परतून येवपाकूच जाय. But once he gets adapted to eating this something, and second thing, we must not force like भुरग्याक अमकेच दिवपाक जाय, like दाळ भात. So you have to just take like what the child likes initially. आनी 2 वर्साची भुरगीं ते आपल्या हातीन करूंक सोदतात. देखून ताका इंडिपेंडन्स आमी दिवपाक जाय. आमी कितें खाता तांकां तातूंत इंट्रस्ट आसा, तांकां बेबी फूड आवडना. बरोबर. समज देखून आमी बसतात तेन्ना जेवपाक भुरग्याक बी दवरूंक जाय. तेजे भशेन कांयच घालनाका, पूण भुरगें पयतलें तूं कितें खाता, नुस्तें खाता, म्हाका दी. तेन्ना आमी म्हणजे दिवंक जायना तशें करपाक जाय. खरेंच जाय तुका, बरें इल्लेशें घे. तेन्ना भुरग्याक रूच येता तेन्ना आनीक घेवपाक सोदतले. बरें सर, मॅडम आमकां फुडलो एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो Hello, doctor. Good evening. Very good evening. Yeah, doctor, my son, he will be completing now 17 years in November. 17. Okay. Yeah, 17 years, and he will be completing now 17 years in November 14. Yeah. So, doctor, he's having his height problem, and all the time he's worried like height problem. Okay. Yes, madam. Okay. And he's in 11th standard now. 11th standard. Okay. Yeah, 17 is teenagers are worried about lots of things, especially their physical appearance. Yes, so you know that. So, madam, is there any solution to increase his height, right? See, in height is a lot dependent on our parents' height, you know, and there are no medicines or anything which can make us increase height. But one thing is we need to know whether his growth is proper or not. First of all, is his height within normal range? And for that I would advise the lady to go and meet her
pediatrician and see the the growth Other parameters. hats, which other parameters, and it's also dependent on parental height. There's a formula that we use where we take the mother's and father's height and then see if the child's height is within that and range. if I feel that if other things are normal, they can overlook this in the sense like it is said like sometimes the height is to be calculated above shoulder level. So if intellectually the child is doing well, they should also teach him, okay, Baba. And other things like sports, which can give the child a better posture, because a lot of, at least, we can increase our height maybe by at least an inch by standing properly. So there are different ways in which we can help this child. Madam, I have a question. Hello. Hello. Yeah. Hello, doctor. Good evening. Very good evening. Hello, सोनिया उलयता डॉक्टर वास्कोच्यान. विचार सोनिया. म्हज्या भयणीचो न्हू 3.5 वर्साचो चलो आसा. ताची एक सवय म्हणल्यार तो आपली चपला परती घालता. कितलें सांग तूं ताका तशेंच घालता. आनी एक म्हणल्यार तो आपली अल्फाबेट्स आसा न्हू अभ्यास करतना परती काडटा. ताका तो तारे जमीन पर फिल्माचो बी प्रॉब्लेम आसा काय? तो धाकटो चलो आसा पळय तो. Okay. Thank you very much, Sonia. This is a very important question. हे भुरग्याक 3.5 वर्सां आसा आनी तो अल्फाबेट्स परती आनी चपला परती घालता. ओके. आतां चपला परती घालता, नो नीड टू वरी अबाउट दॅट. एंड अल्फाबेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 वर्साचे भुरग्याक आमी अल्फाबेट्स बरोवपाक शिकोवपाची न्हय. Okay, we have to, the child is not yet ready to be exposed to alphabets which are abstract things. Okay, so suppose it was an older child up to 8 years, 8 वर्सापासून समजते, that's the only problem. भुरगे फक्त परते बरयता जाल्यार आनी कांयच प्रॉब्लेम ना. भुरग्याक वाचूंक जाता, उलोवंक जाता, भुरगे हुशार आसा, मॅथ्स करता, सगळे करता जाल्यार देर इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल अप टू 8 years. 8 वर्साचे उपरांत समज भुरगे तरी पूण परते बरयता जाल्यार वी हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट इट फर्दर. बट 3.5 years नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. In fact, मॅडम सांगता, आय कॅन ओनली कन्क्लूड दॅट दिस पॉइंट ऑफ टाइम त्या भुरग्याक तुम्ही अल्फाबेट चड ताचेर इम्पोज करत रावू नाका. देर आर लॉट ऑफ ब्युटिफूल थिंग्स इन द वर्ल्ड विथ द चाइल्ड शूड लर्न अँड शूड एडमायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रादर दॅन जस्ट नोईंग ओनली अल्फाबेट्स. म्हाका दिसता तुमी चड ताचेर फोर्स करत नाका, मातशें थोडेशें हळूहळू सुदारतलो तो. मॅडम, एनीथिंग एल्स यू वूड लायक टू सी? दीस डेज पीपल आर फिलिंग दॅट चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग. वन, एज यू रायटली सेड, की तांकां दिसता की मिडियाचो इन्फ्लुयन्स आसा, फ्रेंड्स इन्फ्लुयन्स आसा, मोबायल, एवरीवेअर देर आर मोबायल. सी, सिच्युएशन इज सच दॅट एक कोंकणीन म्हणणं आसा की धरल्यार चावता आनी सोडल्यार पळटा. वी आर एक्चुअली एज अ पॅरंट वी आर इन टू दॅट डायलेमा. वी डोंट नो हाऊ टू टॅकल दीस सिच्युएशन. भुरग्यांक मोबायल दिल्यार बरो काय न दिल्यार बरो? कारण दिल्यारूय ताजे सायड इफेक्ट्स आसा, डिसएडवांटेजीस आसा. हाऊ यू टॅकल दीस इश्यू? देर इज नो फॉर्म्युला. Every household is different, but there are certain principles which we have to adhere to. Okay, as parents, what are those principles? As I said, first, catch children being good. We have to be respectful as parents if we want to teach them respect. We have to set limits kindly but firmly. In times of trouble, when they lose their temper, we have to stay calm and talk about it, but when we can have a dialogue. Okay, now what do we do when children make a mistake? समज भुरग्यान कितें वायट केलें जाल्यार कशें आमी डिसिप्लिन दितात भुरग्याक? आमी केन्ना केन्ना म्हणटा पनिशमेंट, भुरग्याक पनिश करपाक जाय. ओके, बट आय डोंट अग्री विथ दॅट वर्ड पनिशमेंट. वी शूड यूज वॉट इज कॉल्ड लॉजिकल कॉन्सिक्वेन्सीस. भुरग्याचे एक्शन्साचे परिणाम कितें आसा ते भुरगे फेस करूंकूच जाय. पूण हे परिणाम जे आसा दे हॅव टू हॅव सम फिचर्स. एक कितें आसा, it has to be respectful. सम्मान आसपाक जाय. म्हणटच हांव परिणाम म्हणजे मारप या गाय दिवप तें हांव करूंक जायना. सेकंड, इट शूड बी रिजनेबल. सुमाराचें आसपाक जाय. समज म्हज्या भुरग्यान होमवर्क करूंक ना जाल्यार हांव भुरग्याक भायर धाडिना खेळपाक. पूण 7 दीस हांव भुरग्याक भायर धाडिना तें सारकें न्हय. ओके, एंड लास्ट थिंग इज इट शूड बी रिलेटेड. तातूंत कितें तरी लिंक आसपाक जाय. Now suppose the child has gone out and not come home on time. The next day the child does not go out. Okay, but because the child has not come home on time, I don't send the child for the school picnic. तातून कांय संबंध ना. म्हणटच we must find logical consequences which then we have to we have to lay down, which the children have to follow. आणि जे भुरगे करपाक जाय ते समज आमी बुरोवन दवरल्यार, आनी we can even have something like a star chart. जे आमी भुरग्याक सांगता, बरें हे 5 वस्तू तूं करपाक जाय, होमवर्क करपाक जाय, न्हावपाक वचूंक जाय, कितेंच सुण्याक भायर व्हरपाक जाय, पासेक
आणि उमके पाटी तू कोता तेन्ना तुका एक पॉइंट मेळटा बरोबर. तुका 10 पॉइंट मेळटा तेन्ना तुका वो रिवॉर्ड मेळटा Absolutely. कसलो रिवॉर्ड यू गेट एक्स्ट्रा हाफ एन आवर टू वॉच टीव्ही ऑर टू प्ले क्रिकेट कितें Or सोशल रिवॉर्ड maybe a good dress or whatever. That is also possible. material rewards not so much Acha. unless it's something big. Okay. Okay, so maybe after earning many points, yes, you'll you get- wanted some toy, fine. But Yeah. every time to give the child material reward and the Is- child says, "बरे हांव करता, तू म्हाका कितें दिता?" बरें मॅडम That situation कॉल आयला तो हॅलो should not be. हॅलो स्मिता उलयतां हॅलो हॅलो हा विचार माझे 4.5 वर्साचे एक चेडूं आहा न्हू ते खूप हट्टीपणा करता अशें बारीक बारीक गजालीक लागून रडटा परत परत हट्टीपणा करून खेळपाक बीन गेले आनी हाडले न्हू परत जाल्यार रडत रावता थारात ना कशेंच आनी ओरल बीन अशें कितें अल्फाबेट्स बीन म्हणजे पोयमी बीन ताका अशें ओरली म्हणपाकूच जायना म्हणजे याद उरना ताका सारकी बरें. आनी खावपाकूय स्लो आहा सामकें ते आनी एबीसीडी बीन अशी बरी नीट बीन काडिना थोडी अशी धाकटे थोडे व्हडले नंबर बीन तशे काडटा ते Again, I just reminded this 4.5-year-old child. Yes, yes. आता भुरग्याक 4.5 वर्सां आसा जाल्यार ओके हट्टीपणा इज पार्ट ऑफ दॅट एज आनी चड करून भुरग्याक 2 वर्सां जातात तेन्ना सावन सुरू जाता आतां कितें आसा त्या टायमार भुरग्याक कितें कळटा की म्हाका कितें तरी पावर आसा आनी हांव अशें केल्यार म्हजे आवय बापूय तशें करतात म्हणटच दे अंडरस्टँड देयर पावर आनी भुरग्याक कितें जाय जाल्यार कितें करून म्हाका मेवता जाल्यार तें हांव करतलेंच समज रोडून म्हाका जाय तें मेवता जाल्यार कित्याक हांव रडचें ना बरोबर ओके तो पयलीं आमी कितें करपाक जाय समज आमकां दिसता की हें आमी भुरग्याक दिवंक शिरी पडना आमी ना म्हणपाक जाय भुरगें रडटा खूब फावटी आवय बापूय कितें दिसता आवय म्हजें भुरगें आतां म्हणजे उदास जाला सॅड जाला हांव ताका दिवपाकूच जाय कित्याक वॉट इज माय ड्युटी टू कीप माय चिल्ड्रन हॅपी actually our duty is not to keep our children happy. Our duty is to give our children the skills so they can keep themselves happy. Correct. Okay, so children have to learn that it's okay not to get whatever I want. Life and आमकां जाय ते सगळे मेळना बरोबर केन्ना आमी शिकता तरी पूण आमी फुडें वयतात. In fact, just I read somewhere that life is not a cassette player that you can choose the song which you want. Correct. But it is a radio, so Yes. whatever is transmitted, you have to learn to accept it and be happy. Exactly. Very good example. म्हणटच हे भुरग्याक आमी कितें करपाक जाय समज भुरग्यान कितें मागल्या जाल्यार दिवंक जाता जाल्यार दिवया पूण समज दिवंक जायना जाल्यार आमी ना म्हणपाक जाय थंड मनान आमी ना म्हणपाक जाय भुरगें रडूंक लागता भुरगें रडूंक लागता तेन्ना आमी भुरग्याचे भावना जे आसा ओळखुपाक जाय तुका वायट दिसलें कित्याक मम्मी तुका आयस्क्रीम दिवंक ना तुका बरें लागूंक ना कित्याक तुका ते बावली हांवें घेवंक ना म्हणटच ते भावनाचें कारण कितें आसा आनी भावना कितें आसा तें आमी भुरग्याक सांगपाक जाय मागीर आमी इग्नोर करपाक जाय आनी इग्नोर म्हणजे कितें भुरग्यांक उलोवंक जायना आमी इग्नोर विथ योर माउथ इग्नोर विथ योर आयज कित्याक समज आमी भुरग्याक अशें पळयत रावता जाल्यार भुरग्यांक आनीकूय ड्रामा करूंक लागतलें म्हणटच वी हॅव टू इग्नोर कंप्लिटली एंड विथ आवर बॉडी आनी भुरग्याक खबर आसा बरें हांव रडटा आनी कोण म्हाका पळयना कोण म्हजे कडेन उलयना मागीर भुरग्याक कळटा की कांयच फायदो ना अशें रडून मागीर भुरगें रडपाचें बंद करता पूण सपोज अर्दे वर भुरग्यान रडलें आनी मागीर हांवें ह्या सासूमाय येवन सांगलें आरे तूं कितें करता तेका दी तें बाबड्याक दी मागीर भुरगें कितें शिकता म्हाका अर्दे वर रडपाक जाय करेक्ट देन यू गेट इट देन लायक अ युनियन लीडर लायक म्हणजे ते कशें आसा इतको डिमांड आसा गो फॉर एज्युकेशन स्ट्रायक एंड यू विल गेट युअर डिमांड मॅडम म्हाका एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा आय एम जस्ट इंटरप्टिंग यू सॉरी